देव बरें करूं डॉक्टर राजय पवार. हासत हासत चिमटे काडपाची तुमची कला म्हाका खूब आवडटा सदांच. आनी आयज सगळ्यान म्हत्वाची गजाल तुमी हांगा सांगली ती म्हणजे प्रयोग करीत रावप. जें कितें जावपाचें तें काळ थारायतलो. हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आतां हांव आपयता डॉक्टर प्रकाश वजरीकर. ते समाजशास्त्राचेर उलोवपाचे आसा आनी तांचें सदांच मत अशें, हांव सांगता तूं आयक न्ही, सांग तूं आयकता हांव, तूंय सांग हांव आयकतां. नमस्कार. कालूच हांव मराठींतले नामनेचे साहित्यीक सुधीर रसाळ हांची मुलाखत वाचतालो आनी तातूंत ताणें एक सुंदर वाक्य वापरलेलें. मराठीच्या बाबतींत आशिल्लें की आमचे 90% प्राध्यापक हे अलंकारीक भाशेन वर्गांत शिकयतात म्हणून, आनी आपूण ते अलंकारीत भाशेन शिकयनासल्या कारणान आपले लेक्चर खूब बोरींग बीन जाता बीन म्हणून. पूण आपले तेजी परवा बीन तशी कांय ना. हांव ते 10%तलो कोंकणीच्या बाबतींत. ते सांगपाचो हेतू असो की हांव शेणै गोंय बाबाच्या गांवांतल्यान येता, बतग्रामांतल्यान येता, म्हणून एक थोडीशी अशा तरेच्या जेन्ना विशया कडेन जेन्ना उलयता तेन्ना थोडीशी विशयाची गांभीर्य लक्षांत घेता. ऑफकोर्स राजयान ते मोठ्या मिश्कील शैलीन गंभीरपणानूच विशय मांडलेलो आसा आनी लुकसाण जालां तें मानसिकतायेचें लुकसाण जालां हें ब्रिदवाक्य घेवन हांव दिवचले वता किंवा सांखळे वता. इट्स अ लायन घेवन वयता हांव की भाशीक चळवळीन आमचें खूब लुकसाण जालें, तातूंत मानसिकतायेचें लुकसाण हें बरोवन दवरपा सारकें वाक्य, सगळ्यांनी व्हरपा सारकें वाक्य आसा. खूब त्रासदायक अशें वाक्य आशिल्लें तें. म्हणटकूच संदेश प्रभुदेसायची पुस्तक कवितेच्या पुस्तकाच्या संदर्भान ही चर्चा जाता. कवितेचेर अजून जावं ना, थोडोसो उल्लेख ताणें केला इब्राहीम अफगाणान. पूण संदेशाक हांव आनी केन्नाय रमा म्हणटाले की तो स्टॅटिस्टिक्स बाई म्हणून, आनी कांय पत्रकार जे उठून गेले ते तांकां स्टॅटिस्टीक बाबा म्हणटाले कुजबुजान बीन. ह्या दोगांचो विचार करून हांव म्हाजी कांय मतां मांडटा. पूण मतां मांडटा आसतना काल पयरूच जाले 2-3 दीस 14 तारखेर आमच्या महाविद्यालयान 3रे आदिवासी साहित्य संमेलन जालें. त्या आदिवासी साहित्य संमेलनांत एक 2-3 म्हत्वाचे ठराव आयले आनी कांय चर्चा जाली. त्या ठरावांतलो एक ठराव आशिल्लो की कोंकणी भाशेक सरकारान इंडिजिनस लँग्वेज म्हणून मान्यता दिवपाक जाय आनी इंडिजिनस भाशेची मान्यता दिल्या कारणान ती भाशा आमची हें तांच्यांनी त्या व्यासपिठाचेर जाहीरपणान मानून घेतलें. आनी त्या संमेलनाचे अध्यक्ष भौमानिस्त विन्सी क्वाद्रुश बाब आमचे कडेन हांगासर हाजीर आसात. ते बीन ह्या घटनेचे साक्षीदार आसात. एक सूर तांच्या मदीं आयलो की आमी आतां आमचे भाशेन बरोवयात, म्हणजे आमचे बोलयेन बरोवयात असो तांचो हेतू आशिल्लो, सूर आशिल्लो. आनी दुसरें, हे भाशेक मान्यताय दिवची सरकारान. समजा कोंकणी भाशेचो हांवें तांकां नोव्हेंबराच्या तांच्या उटाच्या संमेलनाचे व्हडलें जे 10,000 लोक जाल्ले फर्मागुडीर, ते मोटीव कितें आसूं पूण उटाचें संमेलन जाल्लें, तांच्या संदर्भान हांवें तांकां एक लेख धाडून दिल्लो आनी त्या लेखान हांवें प्रकाशीत जाला लेख. तो तातूंत एक प्रश्न घातिल्लो की गोंयच्या आदिवासी समाजान आपली भाशा खंयची हें जाहीरपणान सांगपाची गरज आसा आनी ती नोंद जावपाची गरज आसा म्हणून. तुमची भाशा खंयची, जर तर तुमी तुमकां तुमची मुळां सांगतात 30-40 हजार वर्सां पयलीं, 15-60 हजार वर्सां पयलीं, जाल्यार ही हालींची 1000 वर्सां पयलींची भाशा तुमी तुमची कशी मानतात काय म्हणून. आनी तातूंतल्यान हे कांय निर्णय जाल्यात. ते फाटभुंयेचेर आमी संदेशाच्या कवितेंतल्या ह्या प्रयोगाच्या निमतान तेजे भाशीक सामाजीक संदर्भ घेतात. शास्त्रीय अशें न्ही, कांय संदर्भ घेवपाचो प्रयत्न करता. त्या प्रयत्ना मदीं आदिवासी समाजान पर एक मागणी अशी केल्या आनी ती रास्त मागणी आसा. ती मागणी NEPच्या तत्वांक धरून आसा की मोठ्या राज्यांनी मोठ्या प्रादेशीक बोलयो ज्यो वेगवेगळ्यो दिसता थंयसर त्या बोलयांनी पाठ्यपुस्तकां निर्माण जावची. तशी ती महाराष्ट्रांतूय मालवणी बोलयेन बीन जाली. तशी तरेची मागणी गोंयचो आदिवासी समाज आपले बीन बोली आस्पावत आशिल्ली पाठ्यपुस्तकां अभ्यासक्रमान येवची अशी करता. म्हणून हांवें तांकां सांगलें की तुमी तुमची जर भाशा बरी येवपाक जाय, शुद्ध हें उतर हांव वापरिना कारण तें खूब कठीण आसता, जाल्यार तुमी तुमचें पाठ्यपुस्तक अभ्यासक्रम मंडळ पयलीं तयार करचें पडटलें आनी तें तटस्थ आसचें पडटलें, अभिनिवेश नासतना. अशी एक मागणी येयली आनी ताका धरून
हे सगळे विशय आतां हांगासर उस्तुपाक आयले तुज्या त्या सगळ्या प्रयोगांतल्यान. म्हणूनच हे सगळे प्रयोग करता आसतना आमी खंयच्या वंशकुळाचे आमकां सोदता. नंदकुमार कामत ते सांगता कोंकणीचें मुळावण हें गोंयच्या आदिवासी भाशेनूच आसा. टोटल कोंकणी भाशेचो इतिहास बदलचो पडटलो, कोंकणी चळवळीचो इतिहास बदलचो पडटलो आनी मागीर आमकां परतून आमची वंशकुळां सोदची पडटली. नेग्रिटो समाज कुळ जे आसा तें नानपयत जाल्लें आसा. ताज्या उपरांत मागीर जो ऑस्ट्रीक कुळाच्यो भासो ज्यो आयल्यो त्यो झारखंडांतल्यो मोठ्या प्रमाणांत झारखंडांतल्यो मुंडा भासो आसात. मुंडारी, संथाली, खडिया ह्यो भासो आसात. आनी ह्याच कुळांतल्या लोकांक मागीर गोंयांत सुद्दां कांय कडेन आजून आमी निषाद, कोल, भिल्ल, पुलिंद, शबर, हेबाड हीं उतरां 70रीन आसात अजून. म्हणजे हेबाड नांवाची जमात 70रीन आशिल्ली. कोळगिरो आनी मंडळगिरो म्हणून 70रीन तर ठाण्यान तुमी वयचे जाल्यार ती अजून अस्तित्वान आसा. म्हणटूच एक समाज हांगासर आपली भाशीक दायज घेवन आशिल्लो कोळ आनी मुंडा समाजांतलो ती गोंयांत तांची अस्तित्वाच्यो खुणो आजून मेळटात जाल्यार त्यो संदेश आमकां सोदच्यो पडटलो. इतलो ल्हान विशय ना ते शेंद्रेर साक सुकत घातलें आनी तें सुकतलें आनी आमी खातले म्हणून. ह्या सगळ्या चर्चेन वदळचेनान ऋषिकेशान 2-3 फावटी साठाचेर ताव मारलेलो हांवें हांगासून पळयल्लो. तितलें सोंपें ना, तितलें सोंपेंच ना तें, कारण तें सुकत घालतकूच तातूंत काल आमी म्हणटाले तशें ते वेगवेगळे घटक येवन दसतले थंयसर. आनी त्या नदरेंतल्यान मागीर आयिल्ले मोंगोलायट लोक कळ्ळें की ना. आनी तेज्या उपरांत निमाणे भारतांत आयिल्ले आर्य लोक. ह्या आर्य लोकांक दोळ्या मुखार दवरून तूं प्रयोग करूंक सोदता काय कितें, आर्य भाशेक दोळ्या मुखार दवरून तूं प्रयोग करूंक सोदता काय कितें. आनी ताज्या फुडें तुका आनी एक आव्हान येयल्लें आतां तो रोहिंग्यो आयले आसा. तांचें कितें करतले आमी काय म्हणून. ते हळू हळू करून पावले आसतले बीन हांगासर. तांची आक्रमणां आसतलीं मागीर फुडें. अशीं सामाजीक आक्रमणांनी आमी द्रवीड आनी आर्यांचो जेन्ना आमी एकंदरीत अभ्यास करतले तेन्ना तेंचे संस्कृतीचो अभ्यास करचो पडटलो. तो अभ्यास करता आसतना आमकां फक्त मोहिंजोदारो आनी हरप्पाच्या संस्कृतीचो परतो अभ्यास करतना आमच्या लक्षांत येतलें की ही संस्कृती द्रविडांची आसली. उत्तर पश्चिमी भारतांत ही हडप्पा संस्कृती ही द्रवीड संस्कृती आशिल्ली आनी झारखंडान राजरप्पा संस्कृती आशिल्ली. म्हणजे शिवपार्वती आनी हनुमान सारक्यो ह्यो देवता उपरांतच्या हिंदी इतिहासकारांनी आनी हिंदी भाशीक लोकांनी त्यो काडून रामकथा हाडल्यो भितर घुसयल्यो. रामचरीत मानस सुद्दां हें अशेंच भावनेंतल्यान बरयलें, ताजें मार्केटींग केलें आनी पक्षपाती धार्मीक वातावरणांतल्यान संपूर्ण भारताचो भारतीय आपलो भाशेचो इतिहास एकांगी करून उडयलो. तें प्रमाण दवरून आमी हें करतले काय कितें. ज्या द्रविडांनी यज्ञकांडाक विरोध केलो कारण त्या यज्ञकांडान बळी जाताले म्हणून जनावरांचे, म्हणून तेंच्यांनी विरोध केलो. तर तांकां आमी रामाक भितर घुसयलो आनी ताका आमी असूर करून उडयले. कोणाची भाशा आमी प्रमाण करपाक सोदतात, खंयच्या मुळांक आमी हात घालतले हें आमकां थारोवचें पडटलें. आनी तेच नदरेंतल्यान आदिवासी समाज आमची भाशा आमकां जाय म्हणटा पळय ताजी मुळां सोदचीं पडटले. आदिवासी समाजानूय आपली मुळां परत सोदचीं पडटलीं. उथळ उलोवन जावचें ना, कारण हो मोठ्ठो उलथा पालतीचो विशय आसा. कळ्ळें की ना. कदाचित हें वेगळे पद्दतीन आमकां हाचे खातीर बसका तयार करची पडटली. युनेस्कोन हेच्या खातीर वेगळी आंखणी केल्ली आसा. युनेस्कोन आंखणी केल्या म्हणून साहित्य अकादमीन आदिवासी भाशां खातीर वेगळो सेलूय तयार केल्लो आसा. वेगवेगळ्यो योजना तयार केल्ल्यो आसा. ह्यो भाशा टिकच्यो अश्यो तांची एक योजना हें चालू आसा. इतलें सगळें आसतना भारताच्या 8th शेड्युलान 8व्या परिशिश्टान ह्या पोरण्या भाशेंक, जे भाशेची आमी मुळां सोदतात तातूंत फक्त संथाली, मणिपुरी आनी बोडो ह्यो 3च भासो आयल्यो. बाकीच्यो भासो अजून येवंकूच ना. हें सगळें आतां पुरतें 8th शेड्युलान जेन्ना बनूच केल्लें आसा संविधानाच्या हाज्या प्रमाणे. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जे 3 व्यक्ती म्हाज्या दोळ्या मुखार दिसता जे भाशेचो शास्त्रीय अभ्यास करता आनी तटस्थ अभ्यास करता, तातूंत डॉक्टर रमणिका गुप्ता गेल्यो त्यो, डॉक्टर गणेश देवी आनी डॉक्टर अन्विता हब्बी. ह्या 3य लोकांक मेळपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळां. 3य लोकां कडेन म्हणजे ऋषितुल्य अशे तरेचे लोक जे म्हाका दिसल्यात. आनी तांचें जर मिशन घेवन म्हाका संदेश तुमकां जर वचपाचें आसा जाल्यार गिव अप एवरीथींग. तुजी पत्रकारिता बीन सगळी सोड. कांयच अर्थ ना तुजे सोशल मिडियाचेर कसलेच आमकां पोस्ट फॉरवर्ड करपाची. ती गरज ना आतां आमकां. तुवें सांगपाचें की ह्या कार्यक्रमाक येवन त्या कार्यक्रमाक. तुजें बैठक थरय आनी मागीर आमकां एक वेगळो अशे तरेचें अधिश्ठान घालून दिवचें पडटलें. कारण
डॉक्टर अन्विता अब्बी कडेन हांवें 15 दीस काम केल्लें आसा आनी हें काम करपाची संदी म्हाका डॉक्टर काशीनाथ महाले हांणी दिल्ली आसा. कोंकणी भाशा मंडळाची पयली कोंकणी उतरावळ आमी तयार केल्ली पळय तेन्ना. आनी तिणी म्हाका IPA शिकयल्ली हांगासर सर्क्यूट हावजाचेर. आतां ती केद्या व्हडल्या हाजेर पावली पोजिशनाचेर आपल्या ध्यासान पळय. आमी तो ध्यास घेवंक पावले ना. म्हणटकूच असो जर बैठक काम जर आमी तर केलें भाशेच्या उदरगतीच्या संदर्भान जाल्यार हे बारीक बारीक जे वाद आसा पळय ते आमचे मोटवे सोंपतले. सादें उदाहरण दिता. हांवें विदर्भ मराठवाड्या भाशेंतले लक्ष्मण गायकवाडचे उचले नांवाची कादंबरी अणकारीत जाली आनी गावडेन आमच्या कोंकणीन हाडली, पांडुरंग गावडेन. मूळ कादंबरी तर तुमी वाचशात जाल्यार विदर्भ मराठवाड्या भाशेंतले कितलेशेच कोंकणी शब्द आयज आमी चालंत कोंकणीन वापरतात. सुमार 200 शब्द हांवें काडले भितरले. पयर आमचे कडेन तो आयलो, आमच्या कॉलेजीन आमी एका हाडलेलो लक्ष्मण गायकवाडाक. ताका आमी होच प्रश्न विचारलो. ताका ते भाशीक नदरेंतल्यान उत्तर दिवंक जमलें ना. ताणें कितें तरी एक सादेशें उत्तर दिलें. हें सगळें सोदता आसतना ज्ञानेश्वरीतील कोंकणी बोलींचो शोध म्हणून डॉक्टर आनंद नाडकर्णी कितलींशींच कोंकणींतलीं उतरां आमकां काडून दिता आनी ज्ञानेश्वरी त्या बोलयेन बरयल्ली म्हणून सांगता. हांवें लिळा चरित्राचेर एक ल्हानसो लेख बरयला, आपल्या हाका धाडून दिला हालींच एका नेमाळ्या खातीर. कळ्ळें. आमचे कडेन शैलेंद्र मेहता आसा. लिळा चरित्राचो जर समाजशास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास करूंक गेल्यार तो एक व्हडलोच विशय आसा. ह्या सगळ्या विशयांनी दिसपी ती कोंकणी आमी सोदता काय आमी गोंय नदरे मुखार दवरून आमच्या पुरतीच कोंकणीचो विचार करतात, त्याच अर्धचंद्राचो त्याच अनुस्वाराचो विचार करतात. हे सगळ्यांचें सोदचें पडटा. व्युत्पत्तीशास्त्राचो सादो तर उल्लेख केलो जाल्यार राजे पवार नाटकांतले आसा म्हणून सांगता. तर नाटक नट ह्या धातूंतल्यान तयार जालां उतर आनी ते संस्कृतांतल्यान आयलां अशे तरेची फटींग शब्दावली आमचे कडेन तयार जाल्या. कारण संस्कृत भाशेन ट वो ध्वनीच ना. तेंच्यांनी द्रविडा कडल्यान घेतला आनी आपल्याक दसयला आनी आमचो म्हणून आपलो म्हणून सांगला. हें सोदचें पडटलें मुळाक वचून. आनी ताका लागून आर्य भाशांनी नासलेले ध्वनीच जर आपूण घालूंक लागले आनी आपले म्हणून सांगपाक लागले, एकंदरीत त्या नदरेंतल्यान भरत मुनीचें नाट्यशास्त्र आनी सगळेंच बदलचें पडटलें. कारण भरत मुनीच्या नाट्यशास्त्राक चॅलेंज दिवपी दुसरो नाट्यशास्त्र तयार जालो जो बुद्ध प्रभावान तयार जाल्लो आसलो. तो मानीत ना भरत मुनीचें नाट्यशास्त्र जें जाती वेवस्थे प्रमाणे बस म्हणून सांगपाची हें करता, मांडणी करता पळय ते. हे सगळी भाशीक दायज शिकता आसतना एक गजाल आमकां पुरावे दिश्टी पडटा की संस्कृत ही पोरणी भास तर न्हयच न्हय, ती अरविल्ली भास आसा. आदले सगळे शिलालेख जर आमी अशोक काळांतले पळयले जाल्यार ते अपभ्रंश भाशेन आसा. कोंकणी भाशेची मुळां त्या रुपान जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां तेंच हांगासर दिश्टी पडटलें. दालगादाची एक चूक अशीच जाली की दालगाद म्हणटा की आमकां कोंकणी भाशेचें जर शुद्धीकरण करूंक जाय, शुद्धीकरण म्हजो शब्द, जाल्यार आमकां संस्कृत आवय कडेन वयचें पडटलें म्हणून. कारण दालगादाचेर प्रभाव आनी संस्कार ते संस्कृत भाशेचेच जाल्ले. कळ्ळें. आनी रोमी लिपयेच्या बाबतींत आमचे कडेन उच्चार बिचार बरयतना तोच गोंदळ जाल्लो आसा. एका प्राध्यापकान तर एका ऑनलायन लेक्चराक सांगलें की रोमी लिपी ही देवाची वळख घडोवपाक हाडलेली म्हणून. अशे तरेचेर जर आमी आमचें अज्ञान हें करपाक लागले जाल्यार प्रमाणीकरणाच्या नदरेंतल्यान भाशेच्या जे उमऱ्यार आसा तेजो विचार करतना खूब गंभीरपणान पळोवचो पडटलो. ह्या कविता संग्रहाच्या निमतान तें आमकां पळोवपाक मेळटा. आयची मराठी जी प्रमाण आमी मानतात ती मराठी कोकणांतल्या कायस्थ प्रभूंची मराठी अशें डॉक्टर सुभा कुलकर्णी सांगतात. ते पेशवे काळान मराठीन राज दरबार कामाक आसले लेखनीस म्हणून. तांच्यांनी आपली मराठी प्रमाण केली. मागीर मराठी एक खंयचें तरी रूप प्रमाणीकरणा कडेन वयता काय ना आनी ते वताले बीन. म्हणजे 16व्या शेंकड्यान तर आमी कोंकणी प्रमाण आसलेली अशें म्हणटा. मागीर एदवार्द बृंद सोज हांणी पत्रकारिता सुरू केली. तो जर जितो आनीक तर खूब तेंप ताणें पत्रकारिता चालू दवरलेली जाल्यार ती अस्नोडेची भाशा प्रमाण जावपाची आसली. आतां अंत्रुजीच्या बाबतीन आमी प्रमाण म्हणटा पूण अंत्रुजींतलो एक विशिश्ट लेखक घटकाचीच भाशा आमी प्रमाण व्हरतात. बाकीच्या दुर्भाट हातूंतली आमी हेळ घेत ना. कारण हेळ कोंकणीन तशें घालपाचें आमचे कडेन तुजे कंप्युटरानूय मेळना आनी हातूनय मेळना घालपाक. ह्यो कांय कमीपणां आसाच. हें सगळें सोदून आमकां मुखार वचचें पडटलें आनी त्या नदरेंतल्यान आमकां भाशेचो अभ्यास करचो पडटलो. आशिल्लें नाशिल्लें अशे तरेच्या शब्दाक आमी बीन मार खाल्ला, घरान उलोवं नाका ती बीन म्हणून. मागीर म्हाज्याच लग्नाक हांवें आयकलें की म्हजो नीम काडटा आसतना आमच्या घरांतलीं सगळीं बायलां तें निमाचें गीत म्हणटा आसतना 12 वर्सां तूं खंय आशिल्लो, तो नीम आशिल्लो बाळाच्या मस्तका वरी. दुसरें वाक्य आयकलें मागीर तो नीम आशिल्लो बाळाच्या बुजा वरी म्हणून. हें अशें करीत करीत आशिल्लो करीत नाकटां मेरेन नीम काडलो. आरे म्हटलें ही आपुणूच आशिल्लो म्हणटा आनी म्हाका घरान उलोवंक दिवं नाका. ते शांती तेंडुलकार सारकी कोंकणी घरान उलोवंक जायना म्हणून.
तुका जशें म्हणटाले घरान येवन तूं ती भौसाची उलोवं नाका, तशें हांवेनूय आयकलां की ती तेंची भाशा हांगासर घरान उलोवं नाका बीन म्हणून. हो सगळो जाला पळय गोंधळ तो फक्त एका भाशीक अज्ञानांतल्यान सामाजीक संदेश आमी सारके वेवस्थीत पावोवंक शकले ना म्हणून संदेशाचो जो प्रश्न आसा तो प्रमाण बोलीचो प्रश्न आसा आनी त्या नदरेंतल्यान आमकां एकंदरीत विचार करचो पडटलो. आमकां कितें करपाक जाय आनी आमकां कशें तयार करपाक जाय. शासन प्रशासन आनी एकंदरीत तुमी म्हणटा तशें वर्तमानपत्रां खातीर एक विशिश्ट भाशा जी आसा ती स्थिर जायत आयल्या. ते भाशेचो स्विकार करपाक जाय. तुमी केल्ले प्रयोग कंप्युटराच्या नदरेंतल्यान जर आमकां त्रासदायक ठरता जाल्यार ताजी उतरां आमकां तयार करची पडटलीं. मराठीन एक व्हडलें आंदोलन जालें अनुस्वार नाका म्हणून आनी व्ही.बी. कोलते आनी मराठींतले प्रमाण भाशेंतले अनुस्वार ते सगळे काडले. चड अनुस्वार जाताले पळय ते आनी त्या खातीर ती भाशा प्रमाण केली म्हणून अनुस्वार काडले म्हणून. पूण मराठीन जी सगळीं स्तोत्रां आसात तातूंतलो एकूय अनुस्वार वचूंक ना म्हणून हांवें व्यंकटेश स्तोत्र वाचलें घरा कडेन बसून आनी एक दीस वाचूंक ना. बरें 21 दीस वाचपाक लागलें म्हाका घरा कडेन बसून वाचलें कारण ते उठोवंक दिनासलें म्हाका. बसूनच वाच म्हणून. ते सगळे अनुस्वार तशेंच उरले स्तोत्रांनी आनी ते मागीर कितें करता आमी प्रमाणीकरणाच्या नांवान ते जर आमी काडूंक शकले ना स्तोत्रांतले आनी मागीर आमी तें नाका हांगा चलता हांगा नाका तें चलता अशे तरेचो आमचो गोंधळ जो आसा तो आमी गोंधळ पयस करपाक जाय. आनी ते व्यंकटेश स्तोत्र वाचतना सरळ भितर अनुवादकाचें नांवूय बीन घेवन वाचता सगळीं बायलां घरा कडेन. नारदांनी रचिले आनी श्रीधरांनी मराठीत अनुवादिले बाबड्याचो तेजो उल्लेख करतात. अशें कोंकणीचें खंयचेंच आमचे कडेन जायना कोणी तरी रचिले आनी मागीर आमी ते अनुवादिले म्हणपाचें. ही जी आमचे कडेन जी भाशीक मानसिकता तयार जाल्या ओवर द पिरियड ऑफ राजकीय साम्राज्यवादांतल्यान तातूंतल्यान आमकां हातूंतल्यान भायर सरचें पडटलें. म्हणून महाराष्ट्रान शुद्ध लेखन हो शब्द काडला. संदेशान आपल्या पुस्तकांत तो भुमिकेन शुद्ध लेखन वापरला. हांवें मागीर कोंकणी अकादमीक एक पत्र बरयलें की आतां तुमचे नवे नेम काडटा आसतना शुद्ध लेखन हो शब्द वापरूं नाका प्रमाण लेखनाची रीत म्हणून वापरात म्हणून कारण महाराष्ट्रान केला. मागीर म्हाका त्या अकादमीच्या जाळवणदाराची हें करपाक जाय की सुरेश बोरकारान म्हाका फोन केलो आनी विचारलें तूं हें कित्याक म्हणटा तें आपल्याक स्पश्टपणान सांग. मागीर आतां पुराव्या सकट ताका सांगलें अशें अशें आसा हें खुबूच जड केलां व्याकरण म्हणून मराठी कडल्यान लोक भुरगीं नवी पिढी तुटून पडपाक लागल्या. म्हणून हें सोंपे भाशेन जावंक जाय. कोंकणीचें हें सोंपें जावंक जाय. काल एन सुहास उलयलो सादें सादें सोंपें सोंपें जाता अशें दिसता आसतना हें कठीण जावपाक लागलां मरे म्हणून एका सोशल प्लॅटफॉर्माचेर त्रास जावंक जायना. भाशा पॉप्युलर करपाक जाय. राजयान सांगलां ते बद्दल घरान पयलीं उलोवपाक जाय आनी त्या उच्चारा परतून तो कंप्युटराचो प्रश्न आसात ताजे विशीं म्हाका कांय कळना कारण आमी भारतान आमची स्वताची सिलिकॉन व्हॅली तयार करूंक शकले ना. उलट आमी आमचें सायलंट मायग्रेशन जावपाक दिलें. पळय तो नंदगोपाळ शेणै सांगतालो पळय तसो सायलंट मायग्रेशन जाता. आनी गोंय विद्यापिठान 2022 अशे तरेच्या विशयाचेर एक व्हडलें सिरियस सादरीकरण जालें. कोंकणीचें कशें बरें जावचें म्हणून जे कोंकणी लोकांनी पेपर वाचले ते सगळे पेपर इंग्लिशींतल्यान वाचले. फक्त एकूच निमाणें वाक्य तांच्यांनी कोंकणींतल्यान म्हटलें तें देव बरें करूं. लास्टाक पांडुरंग फळदेसाय फ्युरियोज जालो आनी तो तापलो तांचेर. तुमकां इतलें सुद्दां उलोवपाक जमना की कोंकणीचें कशें बरें जावचें एक वाक्य सुद्दां तुमचे कडेन ना काय म्हणून कोंकणींतल्यान सांगपा खातीर. हो कॉर्पस कोणी तयार करप आय डोंट नो कोंकणी माय मदर टंग इज कोंकणी अशें म्हणून तें भागचें ना. काम करात न्ही प्रत्येकान काम करूंक जाय न्ही आपापल्या घरा कडेन. जशें आमचे सर्जनशील लेखक आपापली साहित्य निर्मिती करता तशें तंत्रज्ञ लेखकांनी करूं नाका आसलें. तें कितें सगळें आयतें आमकां आमी करून दिवपाचें आनी मागीर तुमची ती कोंकणी म्हणून आमी खपून घेवचे नात. त्या नदरेंतल्यान 1992 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पणजे जाल्लें. हांव तेजो पार्टनर आशिल्लो. हांव गेल्लो त्या अखिल भारतीय मराठी संमेलनाक. थंयसर एकटो मनीस मराठी मनीस एक पत्रकां वाडटालो आनी ताका मेळ्ळें तो म्हाका कित्याक वाडटा तो म्हणलो मराठी शूड बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट म्हणूंक लागलो. आपूण चळवळ चलयता म्हणलो रोमन स्क्रिप्टींतल्यान मराठी बरोवंक ती शुद्ध बीन लिपी बीन म्हणून. आय डोंट नो मागीर ते चळवळीचें कितें जालें काय म्हणून. अशे तरेच्यो चळवळी आदी मदीं दालगादूय ते दालगाद कोंकणी अकादमीवाले कांय लोक अशे तरेचे विचार हाडटा पळय तातूंत शास्त्रीय बैठक जो पर्यंत आमकां येना तो पर्यंत अशे तरेच्या चळवळींक मात्तूय ताका हें ना. महाराष्ट्राचें भाशीक धोरण 2024 वर्सां पूर्ण आयलां. भाशीक धोरणां 2013 वर्सा गोंय विधानसभेन हांवें आतांच्या मुख्यमंत्री आनी तेन्नाचे आमदार प्रमोद सावंत हांचे कडेन बरोवन दिल्लें मागण्यांचेर उलयता आसतना डिमांडाचेर
की दोतोर सांग की मुख्यमंत्र्यांक की गोंयचें भाशीक धोरण ठरय म्हणून ते रिकॉर्डाचेरूय आसा तो उलयलो तेन्ना तो आतां विसरलो आसतलो मुख्यमंत्र्याक आतां तेन्नाची याद करून दिवपाची गरज आसा की भाशीक धोरण ठरयात गोंयचें भाशीक धोरण ठरयल्या उपरांत हे कांय प्रश्न जे आसा ते बैठ्या स्वरुपान हळू 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 करून आमचे सुटावे जावपाचे आसा संदेशाक हुस्को आसा तो एआयचो आसा आनी त्या एआयच्या संदर्भांत हांव बीन अनभिज्ञ आसा म्हाका जमना पूण गोवा मडगांव टू मुंबय जेन्ना वंदे भारत ट्रेनीन तुमी वयता तेन्ना कोंकणी मराठी हिंदी इंग्लीश 4 भाशांनी तुका आयकुपाक येता निवेदनां फक्त कोंकणीचें 2-3 वाक्याचें निवेदन जें आसा पळय तें मातशें खंय तरी घुसपट्टा तो प्रॉब्लेम कितें जाला आमचे कडेन जे शब्दकोश तयार करपी जी गँग्स आसात न्ही ते गँग्स इतले बेशिस्त आसात आनी इतले अपरिपक्व आसात शब्दकोश तयार करपी ते जे थंयसर फीड करतात वचून ताजो परिणाम म्हणून हें अशें कितें जाता जावंक जाय कारण ताजेर नियंत्रण दवरपा खातीर ज्यो अकादमीचें कार्य आसलें ती अकादमी आपल्या उत्सवांनी आसा आनी आमचो सक्रीय अकादमीचो अध्यक्ष एका विशिश्ट पार्टीचो सदस्य जाता हें गोंयाच्या कोंकणीच्या इतिहासान पयलींच खेप जाता ताज्या उपरांत तें पद आजून भरना तें बीन इतिहासान आनी तें भरचें म्हणून कोण मागणी करिना हें जो सगळ्यांचो मानसीक परिणाम तुमी म्हणटा पळय मानसीक एकंदरीत तो परिणाम ह्या चळवळीचेर जाता कारण जे शब्दकोश परिभाषा निर्मिती मंड CSTTन सुरू केल्या ते सगळ्या हांचेर काम करपी जे वेगवेगळे एक्सपर्ट्स आसात पळय ते एक्सपर्ट्सांचें लिस्ट काडात आनी तांची परती झडटी घेयात तुमी कितें करता काय म्हणून हो कॉर्पस चुकीचो वतकूच हें अशेंच जावपाचें आसा आतां उरलां तें मातशें संदेशाच्या एका सामाजीक आनी भाशीक भुमिके विशीं हांव उलयतलोच आयची संदी आसा कारण संदेशान म्हाज्या 2 पुस्तकांक प्रस्तावना दिल्या आनी दोनूय नाटकांच्या पुस्तकांत प्रस्तावनेन म्हाज्या नाटकांचेर खंयच उलोवंक ना आपलेच सगळे स्टॅटिस्टिक्स दिल्या हांव बीन आतां तुजेर मातसो उलयतलो संदेशाच्या एकंदरीत भाशीक सामाजीक निश्टे विशीं निश्ठा अशी की ताणें भुरगेपणांत स्वता वेगवेगळ्या बोलयेंचो घरांतल्यान प्रयोग केलो आनी आवय कडल्यान मार खाल्लो की त्या हांची भाशा आमच्या घरांत उलोवंक जायना म्हणून सामको म्हत्वाचो असो आशिल्लो तातूंतल्यान ते भायर सरले आनी तातूंत ताका भाशेची वेगवेगळी रुपां आयली मेळ्ळी विद्यार्थी चळवळींत तांणी रस्तो नाट्य माध्यमांतल्यान शिक्षणीक सामाजीक अन्यायावर जैतिवंत प्रभाव घातलो समाजाचेर आमचेर तरी तो पडलो आनी ती चळवळ आजून अशे तरेची चळवळ कोंकणी समाजान आमकां जाल्ली दिश्टी पडना नक्षलवादाच्या प्रभावाची कांय रुपां तांच्या विचारांनी एका तेंपार दिसताली जी सामाजीक समतेच्यो साखळ्यो बांदपाक वावुरताली साखळ म्हणजे चेन भांडवलशाहीक भाशीक एकाधिकारशाहीक विरोध करताना तोड मर्दा तोड ही चाकोरी मुक्तीचं गीत म्हणा रात आहे अंधारी अशी संघर्षमय चळवळ त्या वेळार तांच्यांनी केली हे पिढयेंतल्या कांय जाणांनी कोंकणी राजभास चळवळीच्या वेळार कोंकणी राजभाषा मराठी सहभाषा ही समन्वयाची भुमिका घेतलेली काय कितें हें तपासचें पडटलें पणजेच्या रस्त्यांचेर वण्टीचेर पितारिल्ली त्या वेळावेले हे बोर्ड्स आयच्या कोंकणी भाशेच्या हुस्क्याक धरून संदेश बाबाची भुमिका कशी आसा ही बीन भाशीक निश्टेच्या संदर्भान आमकां तपासचीच पडटली भांडवलशाहीक विरोध करपी ही चळवळ उपरांत मोठ्या प्रमाणान भांडवलदारांच्या पांगेक चरितार्था खातीर आनी प्रशासकीय वेवस्थेन न्यायीक वेवस्थेन समरस जाली काय कितें हाचोय बीन नवो इतिहास परतून बरोवचोच पडटलो कोंकणी चळवळीक फुडारी ना पूण कोंकणी चळवळीक मार्गदर्शक तशें तत्वां घाणाक न दवरपी पिढी आसली आनी कांयशा प्रमाणान ताचो विस्तारूय जालो हे फाटभुंयेचेर चळवळीचें भाशीक नियोजन करपी 70 कडेन पाविल्ली ही पिळगी आतां 60 सुकोवंक घालता हो कसलो पुरुमेंत करता ताजी जाप हे पिळगेन आमकां मुखावेले पिळगेक दिवची पडटली जें नेतृत्व तुमी घेवंक जाय आसलें तुमच्या हातांत तें नेतृत्व सामुहीक रितीन कित्याक आमकां कोंकणीक मेळ्ळें ना आनी ताज्या उपरांतचो गॅप जाल्या उपरांत ताजे तिसरी पिळगी म्हणजे फुडली पिळगी तयार जाल्या ती स्वयंपूर्ण रितीन आपापले पद्दतीन करतात वेगवेगळे प्रयोग करून करतात मरण कामां करतात मदलें हें गॅप कोण भरून काडटलो तें कित्याक उरलें हाची जाप आमकां दिवची पडटली कारण थंयसर एक आव आशिल्लो की हांव पत्रकार आमी पत्रकार आमकां हें लागना आमकां तें लागना हांव तटस्थच रावतलो लेखकाची मनशाची गोंयकारांची सामाजीक निश्ठा म्हणून ह्या पिळगेन आमकां कितें दिलें हाचें मुल्यमापन मुखावेले समाजशास्त्रीय अभ्यास करपी तांच्यांनी करूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका हें वेगळेपण
माणींचें दिसलें तें हांवें मुखार प्रांजळपणान मांडलें. कारण नक्षलवादी, समतावादी, उत्सवी, समन्वयवादी म्हणजे प्रो एस्टाब्लिशमेंट अशे मदले पिळगेन मुखावयली पिढी घडयली. आयची पिळगी तर एकाडेमिक्सांतली सामकी करियरिस्टूच जाल्ली आसा आपल्या API स्कोरान. तेज्याकीन फुडें वचून आमची प्राध्यापिकी पिढी, आमी हाजेरूय उलयले, ती सिंडिकेट करपाक लागले आपआपले. ताजो परिणाम कोंकणीचे भाशेचेर जाता आनी तो परिणाम एलिजिबिलिटी आनी सुटेबिलिटीचे नदरेंतल्यान जाला. वी ऑल आर एलिजिबल बट वेदर वी आर सुटेबल टू हँडल दीस टायप ऑफ इश्यू काय कितें, काय ते संदेशान इश्यू केला म्हणून तासून सोडून दिवया काय म्हणून. हो सामाजीक प्रश्न ताणें तो मांडला आनी तो सामाजीक प्रश्न सोडोवपाक एकाडेमिशियन्स आर एलिजिबल बट सॉरी टू से दे आर नॉट सुटेबल टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. ताजी जाप तुमकां दिवची पडटली, कारण तुमी 70क पाविल्ले आतां 60 सुखाक घालपा आनी आमच्या मुखार प्रश्न निर्माण करपाक लागल्यात. म्हणटकूच हो कवी आपल्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान मान्यताये खातीर झगडटा काय कितें, आपल्याक मान्यताय जाय म्हणून झगडटा काय कितें, असो विचार म्हाका दिसपाक लागला. कुरवांचो मारो करपाची प्रथा कोंकणींत आदी पासून आसा आनी ते खूब जाणांनी कवीन हो आनी लेखकांनी सर्जनशील मळार केल्लो आसा. तातूंत व्हडलोसो म्हाका दिश्टी पडना. अन्यायातल्यान आयल्या आनी अज्ञानांतल्यानूय आयल्या ताचोय अभ्यास आमकां ह्या संदर्भान करपाक जाय. कवी म्हणून संदेश प्रभुदेसायन ज्यो कांय कविता बरयल्या त्या कवितेंतलेर 1-2 उल्लेख म्हाका करीनशे दिसता, नाल्यार ते अपूर्ण उरतले अशें म्हाका मना पासून दिसता. संदेश बाब संजीव वेरेकारान सांगलें म्हणून ती हेंगाडी भास जायना. हेंगाडी नांवाची भास ही प्रतिश्ठीत भास. आमी बेश्टो तेचो कॉनोटेशन वायट करून घेतला. हेंगाडी भास ही प्रतिश्ठीत भास आसा आनी ते भाशेचो उल्लेख आमकां आनी अभ्यास आमकां करचो पडटा. जशें आमचे कडेन जाण भास आसा, आमचे देव सगळे खुत्तात पळय भायर येतात ते जाण भाशेन उलयतात, शब्द तसो आसा आनी तो तेज्या वेळार सगळी भाशाच आपली बदलता. मूळ बोली सोडटा आनी तो वेगळेच बोलयेन उलयता आनी तो कळटा ती बोली. जाण भासो आसा, आमचे कडेन भिकार भासो आसा आनी बामण भासूय आसा. हे संदर्भ कशे येयले आमच्या एकंदरीत सामाजीक जिवनान, हाचो तुमी समाजशास्त्रीय अभ्यासाक आनी हें करपाक जाय. तुमचे कवितेन रांड नांवाचें एक उतर आयिल्लें आसा, तें सांस्कृतीक भेद दाखयता. रांड हें कानडी संस्कृतायेन इब्राहीम अफगाणान सांगलां की सांस्कृतीक संदर्भाच्या नदरेंतल्यान तुमी कॉर्पस तयार करता. तें तशें नासता. रांड हो कानडी संस्कृतायेन ही वेगळ्या अर्थान शब्द वापरतात. हांव उच्चार करिना तेजो, पूण ताज्या बदलाक थंयसर विधव हो शब्द वापरतात, विधवा. आनी आमचे कडेन वेगळे पद्दतीन वापरता. हे त्या विशिश्ट सांस्कृतीक संदर्भान, विशिश्ट कर्नाटकांतल्या विशिश्ट सांस्कृतीक संदर्भान. परतून तुमच्या कवितांनी येवपी सत्यम शिवम सुंदरम ही कल्पनाच मेळान विदेशी आसात, ती भारतीय नाच. कळ्ळें की ना. कांय कवितांनी तुमी मुद्दम ह्यो काणकोणच्यो बोली म्हणून सांगल्यात कविते स्पेसिफिकली, मागीर उरलेल्यो कविता खंयच्या बोलयेंतल्यो काय, हो एक वेगळो अभ्यासाचो विशय आसा. अनुस्वाराच्या नदरेंतल्यान हांव उलयलाच. कळ्ळें की. आनीक दुसरो, संस्कृत प्रतूत शब्दांचो मोह तुमकां आजून कित्याक सुटना. जर तुमी नवो प्रयोग करूंक सोदता, नवी भाशा घडोवंक सोदता, जाल्यार ताचें निमाणें सगळ्याकीन लास्ट जो म्हज्या मनाक काळजाक लागता तो म्हणजे नित्याचेर बरयल्ली कविता. नित्याचेर बरयल्ले हे कवितेन आनीक एक फावट श्रद्धांजलीच्या नांवान चुकीचो भाशेचो उपयोग जाला. पयले खेप तो दत्ता नायकान जाहीरपणान एका वर्तमानपत्रान लेखाच्या रुपान नित्या बाबाच्या पवित्र आत्म्याचो अपमान केलो. दुसरे खेप हांव ह्या तुमच्या कवितेंतल्या पयल्या वळींतल्या पयल्या 2 वाक्यांनी वळीन तातूंत दुखावलो, कारण ती जें वाक्य तुमी उतर जें वापरलां कोसळपाच्या नदरेंतल्यान तुमी पुस्तक घेतल्या उपरांत तुमकां कळटलें. म्हाका फक्त नित्याचें रूप जें वेगळें दिसलेलें तें अनंतभाईच्या मागीर बरयल्ल्या लेखांनी आनी अनंतभाईच्या स्टेटसाचेर आशिल्लो वेंग मारिल्लो नित्याक कितलोसोच तेंप तसोच दिसता म्हाका. प्लीज नित्याक आनीक आमी दुखोवचें न्ही, म्हजें वैयक्तीक मत. कारण विंदा करंदीकर सांगतात की साहित्या कडेन आमी जीवन वेधी कला म्हणून पळयता आसत जाल्यार त्या कले कडेन आमी प्रामाणीक रावपाकूच जाय. देव बरें करूं.